वास्कोन अशी खूबशी डेंजरस झाडां आसा आणि लास्ट टायम आमी म्हणजे 2 वर्सां फाटीं स्वतंत्र पातार डेंजरस झाडां आशिल्लीं ताचें इन्स्पेक्शन करून ती लिगली सगळी मारिल्ली. होय प्रोसेस चालू आशिल्लो पूण ह्या झाडाक पिंपळाचें झाड आशिल्ल्या कारणान थोडो रिलिजियस सेंटिमेंट ताका एटॅच्ड आसा. मारपी आसा ते वयर चडपाक भितात आनी अशें करून ते थोडो डिले जाल्लो म्हणून काल हें झाड पडलें. आनी म्हाका दिसता हांव सीओ कडेन 8 दीस पयलो उलयलां की आनी जी डेंजरस झाडां आसा पळय ती मारपाक मेळना जाल्यार एटलिस्ट ट्रीम करपाक जाय म्हणून तो ट्रिमिंगाचो प्रोसेस वेनेसडेसून स्टार्ट जातलो. म्हणजे ट्यूजडे वेनेसडे 2 दीस आमी ट्रिमिंगा खातीर दवरला. जी डेंजरस झाडां आसा तरी मारपाक मेळना ती ट्रीम जावं वतली आनी जितली पब्लिकाक लॉस एवॉयड करपाक मेळटा तितलो आमी एवॉयड करपाचो प्रयत्न करता. रातचे 11:30-12 सुमार पावस हे पडिल्लो वारो ना काय ना आनी तरी आसतना तें झाड पडलें आनी तरी लकीली व्हेकल बी कोणालें हें नाशिल्लें. तें तर दिसान जाल्लो उरल्यार बरें डॅमेज जावं शकता आसलें. तर हें झाड आतां कितले वर्सां पक्षाच्यान पब्लीक ट्राय करता ताचे फुडल्या शॉपाचेर तेमी कितले रिक्वेस्ट केला अजून पर्यंत तेजी कोण वासपूस करना. फाटल्या दिसान तेजी चालू जाल्ली आमचे दाजीबाय ते प्रसाद सुद्दां घेयल्लो तेजो ते धार्मीक झाड म्हण कोण हात लावूं सोदना तेजे. सो रिक्वेस्ट करता तरी आसतना कोणी तर दाजीबाई या कावन्सिलर आमी कोणी तरी बडी सन घेवन तेजी वेवस्था करची. पावसाक येवचे हा वारो आनी भरपूर येयलो जाल्यार मेजर व्हडली झाडां आहा ती पळय ती व्हडली ती आतां ती पडली जाल्यार गाडी डॅमेज करूं शकता आनी पब्लिकाय डॅमेज जावं शकता. ह्या झाडाक सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आसा ताका लागून कोण चडपाक भिता. आमी आतां खूब दीस रिक्वेस्ट करता तेजेर कितें तरी उपाय करचो म्हणून म्युन्सिपाल्टी पूण आज पर्यंत तेचेर उपाय करपाक कांय कोणी हें करूं ना आनी उपाय कांय करूना. आज तें झाड पडलें आमच्यो गाडयो आसता हांगा दिसाच्या पडूना म्हणून नाजाल्यार 1-2 लोकांकूय हें जातलें अशें आनी गाडयांकूय डॅमेज जातलो आसलो. राती पडलें ताका लागून व्हडलेशें कोणाक गाडयांकूय डॅमेज जावना पूण आमच्या शॉपाचो मातसो डॅमेज जाला म्हणजे बोर्ड बीड सगळें मोडल्या. आनी हेचे फुडें हें झाड उरलेलें सुद्दां आसा तें पडपाचें आसा. तर म्युन्सिपाल्टीन हेचेर कितें तरी उपाय करपाचो अशें आमी रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपाल्टीक.